प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी दिसा वांटो घेवंक सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। मान्यवंत आग्नेलाचे स्फूर्तेन शुभ वर्तमानाचे खोडेगान पोरगोटणार जावया हो जावन आसा ह्या दिसाचो विशय। जेजूच्या शिसांनी आसा थंयसरूच न्हय, पूण सुडसुडायेन वेगवेगळ्या मनशा सोरी शुभ वर्तमान पोरगोटूंक वचूंक जाय। पवित्र स्नानांत हे मिसांव आमकां फावो जालां आनी तिरावणे संस्कारांत आमकां याज्ञीक, प्रवादी आनी राय म्हूण मागल्यात। हे आमचे मुन्यारपण वळखून जेजून केलां तशें उतरान, कोरनेन आनी जिविताचे देखीन बरे खोबरेची नीज पोरगोटणारां आमी जावंक आमकां उलो। परिशोधीक वाट चलतना दुसऱ्या वरवीं पोरगोट जाल्ली बरी खबर आमी आयकूंक, तशेंच जिविताचे यात्रेंत बेट्टा तितल्यांकूय पोरवासो दितली काळजीदार संदेशकारां जावंक आमकां खेरीत आपोवणें आसा। नव्यान आमचो बावार्थ जागोवंक, बरे खोबरेची संदेशकारां जावंक अदीक नेटांत पावलां मारूंक मागुया। सगल्यांक तुमकां बरी सांज आवडेता। टेस्ट ओके। आयच्या मिसाचो मुखेल याज्ञीक जावन आसा टेस्ट कुर्का रुजाय सायबीन फिरगेजेचो पादविकार पाद्री बेंजामीन रॉक विक्टोरिया। ताका माये मोगाचो येवकार। तुमच्या इंतेसांवा पासत आमी मागता। ह्या मिसाची इंतेसेवा 25व्या लग्ना वर्सा पासत देवाक दिनवासता आनी आशिर्वाद मागता। कोनी आनी एफेना मोंतेरो सांवड्डे टावन दिनवासता आनी बरी भलायकी तशेंच देवाचे बेसांव मागता। एंजेलो डिसोजा आनी फामील वास्को टावन जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता। वेलन्स्टन एग्नेलो कोस्ता पारोडा टावन क्लेरिंडा पेरेरा बरी भलायकी मागता। मारियो आनी सेंड्रा पेरेरा माप्सा टावन दिनवासता बरी भलायके पासत कार्मो गोम्स सांता क्रूज टावन बरी नोकरी आनी जिविताची सांगाती फावो जावंक मागता। जेसन एग्नेलो सिल्वा बरी भलायकी मागता। एंथनी फेर्नांडीस माजोर्डा टावन
श्वेला वंदा डिकोस्टा फावो तशें शिकला तसले नोकरी फावो जावंक मागता सुकोरिना डिकोस्टा राया टावन. सगळीं आमी उबी रावुया आनी सुरवातेचें गीत गावुया. बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कुर्बा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवोन आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी दिसा ह्या दोबाचीक मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय मानेवोन आग्नेलाचे स्फुर्तेन शिवोटमानाचे खोडेगान परगटणार जावुया. जेजूच्या सिसांनी आसा थंयसरूच न्हय पूण सुडसुडायेन वेगवेगळ्या मनशां सोरी आनी तरेकवार मळांचेर शिवोटमान परगटूंक वचूंक जाय. शिवोटमानाचें खाशेलेपण म्हणल्यार जेजून आपल्या भौशीक जिवितान परगटलें उतर आनी तशेंच जेजू वयर शिसांनी परगटलेली बरी खबर. पवित्र स्नानांत हें मिसाव आमकां फावो जाल्लें आनी तिरावणे संस्कारान आमकां यादनीक प्रवादी आनी राय म्हूण मागल्यात. हे आमचें मुन्यारपण वळखून जेजून केलां तशें उतरान कन्यान आनी जिविताचे देखीन वेगवेगळ्या परिस्थिती मदें पवित्र आत्म्याच्या लोकलोकान बरे खबरेचे नीज परगटणार आमी जावंक आमकां उलो. परिशदेक वाट चलतना दुसऱ्या वरवीं परगट जाल्ली बरी खबर आमी आयकूंक, तशेंच जिविताच्या यात्रेन भेट्टात तितल्यांकूय बरवसाव दितोली काळजीदास संदेशकारां जावंक आमकां खेरीत आपोवणें आसा. नव्यान आमचो भावार्थ जागोवंक समोरूंक आनी ह्या वरवीं बरे खबरेचे संदेशकार जावंक ओदीक नेटान पावलां मारूंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेजूचें शुभ वर्तमान परगटूंक आमी वेळा आनी वेळा भायर प्रयत्न करूंक ना देखून
आनी जेजूचे गोबाय जावंक आमी जायत्या सुवातांचेर चुकल्याव देखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक तयार जावया. दुखी काळजान म्हणून हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाप भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोन बगयो सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाप भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवंक. ओगेपणांत आमची मागणी आमच्यो गरजो बापाक आमी उबारुया. प्रार्थुया. बो मोगाळ बाबा, कोश्टां अडचण्यांक सांपडलोल्या तुज्या चाकरांची मागणी तूं सदांच काकलुतीन आयकोताय. तुज्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी सगळ्या वायटांतली सुटून सदांच संतोषान तुजी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन.
एझकियल प्रभद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. ताणें म्हाका म्हळें, मनशाच्या पुता, तुजे मुखार आसा तें खा, हो कवळो खा, मागीर वच आनी इस्रायलाच्या गोराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें. ताणें म्हाका तो कवळो खावंक दिलो. मागीर ताणें म्हळें, हांव तुका दिता त्या कवळ्यान तुजें पोट भर आनी दादोशी जा. हांवें तो खेलो आनी तो म्हज्या तोंडांत मोवा इतलो गोड जालो. मागीर ताणें म्हाका म्हळें, मनशाच्या पुता, चल वच, इस्रायलाच्या गोराण्याशी वच आनी हांव तुका सांगूंक लायतां तितलें तांकां कळीत कर. पूण इस्रायलाच्या गोराणे तुका आयकुचें ना, कारण ती म्हाका आयकूंक तयार नात. कित्याक इस्रायलाचें आख्खें गोराणें निबोर मानीचें आनी उर्मोट काळजाचें जालां. पूण आतां हांव तुका तांचे इतलो निबोर मानीचो करतां आनी तांचे इतलो थीर गोट काळजाचो. हांव तुजें मन वज्रा सारकें गोट आनी पाशोणी फातरा परस निबोर करतां. तांकां भिवू नाका. जोरी तीं एका फितुरांचें गोराणें तोरी तांकां पळोवन तूं आकांतू नाका. देवाचें उतर हें देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सगळीं म्हणुया, सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेस लोकांनो, देवाक वाखणात. सर्वय पोरसांनो, यावेक नावाडात. जबाब, सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोल मोगाची ताची थीर खुशी. दयाल आमचो देव, सासनाक विस्वाशी. जबाब, सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून तें सांबाळात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती खरेंच सुभागी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सडवण जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तेचें फर्मण घेतलो. सोत मानतल्या बरोबर ह्यो कुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटली, 8व्यो भासो उलयतली, सोरोप धरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पितीत बी तांकां तें वायट जावचें ना.
पिडेबोताचेर हात दवरून ती ताका बरी करतली. आनी सोम्या जेसून ताचे कोडे उलोवन सोंपयतूच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. ताणें वचून सगळे कडेन शिव वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जाताल्या विस्मितां उद्देशी ताचें उतर तिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्मांक हो सोबीत विशय विचून काडला. मान्यवंत आग्नेलाचे स्फूर्तीन शुग वर्तमानाचे खोडेगांत परगटणार जावया. दुसरें विश्व झूज सोंपलेलें, सेकंड वर्ल्ड वॉर, आनी जपानाच्या देशांत जायते तरेचें लुसकोण जाल्लें. तेन्ना जपानाच्या वडिलांनी अमेरिकाच्या वडिलांक अशी एक चीट बरयली, आमच्या तरणाट्यांक इंग्लीश शिकोवपाक 2 तुमचे प्रोफेसर आमकां पाठय. आनी अमेरिकाचे 2 प्रोफेसर जपानांत पावले आनी ते पावल्या उपरांत जपानाच्या वडिलांनी तांकां अशी शिटकावणी घातली, पळय जेजू क्रिस्ताची खबर न्हय म्हूण क्रिस्ती धर्माची खबर तुमी केन्नाच आमच्या तरणाट्यांक सांगिनाकात. तुमी फकत तांकां इंग्लीश शिकोवंक जाय. आनी ते पोटतिडकेन ह्या जपानीच्या तरणाट्यांक इंग्लीश शिकयताले. 1 वर्स सोंपतना तांतले चडशे जाण तरणाटे वचून आपल्या जपानाच्या वडिलांक सांगतात, आमकां क्रिस्तांव जावंक जाय, आमकां क्रिस्ती भावार्थान भितर सरूंक जाय, आमी तांचे भाशेन जावंक सोदता, वी वॉन्ट टू बिकम लायक देम. त्या प्रोफेसरांनी जेजूची खबर सांगूंक नासली, धर्माची खबर सांगूंक नासली, क्रिस्ती धर्माची खबर सांगूंक नासली, पूण ताणें कितें केलें काय, आपल्या जिवितांतल्यान तांणी जेजू क्रिस्ताची तत्वां ते जियेले. तांचें जिवीत पळोवन हे तांचे चडशे तरणाटे क्रिस्ती धर्मान भितर सरता म्हूण आपली खोशी तांणी दाखयली. अशेंच कितें करूंक आज मान्यवंत पादाग्नेल आमकां जेजूच्या शुभ वर्तमानाचे उखण परगटणार जावंक आपयता आनी स्फूर्ती दिता. आयचें पयलें वाचप एजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप हें. ह्या वाचपान देव एजिकियल प्रवाद्याक आपलो संदेश इस्रायल पोरचेक पाठोवंक तांकां धाडटा आनी ताका सांगता, पळय तुज्या मुखार हो कवळो आसा तो तूं खा, तुज्या तोंडांत तो मोवा सारको गोड गोड जातलो. आनी वचून आतां इस्रायल पोरचेक हांवें जें कितें सांगलां, जो संदेश हांवें तुका दिला तांकां दिवंक वच आनी तांकां सांग. ती तुका आयकूंक वो ना आयकूंक, पूण म्हजो संदेश तांकां पावतो कर. विलाप करता तांचे बरोबर रुदन कर, कुशाल आसा तांचे बरोबर संतोशभरीत जा, तांची काळजां ओळखून घे आनी तांचें दूख संस्पून घे. आपले प्रवादीक म्हणयारपण्या वरवीं एजिकियल प्रवाद्यान देवाचो संदेश तांकां पावतो केलो. एका उतरान एजिकियल खोडेगांत देवाचो परगटणार जावंक पावलो. आत्तांच आयकल्ल्या वांजलांत आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, आपल्या शिसांक आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान आख्खे रचनेक परगट करात. ही जेजूची आज्ञा न्हयच फकत वेचून काडलेल्या जेजूच्या 12 शिसांक, न्हयच फकत पयल्या क्रिस्तांवांक, पूण आमकां सगल्या भावार्थ्यांक. हें आपोवणें आमकां बावतिस्मान मेळटा. हें आपोवणें तिरावणे संस्कारांत आमी खोलायता आनी दर एका दिसाक हें आपोवणें जिवंक आमचे मुखार आज मान्यवंत पादाग्नेल आमकां एक आव्हान आमचे मुखार दवरता. मान्यवंत पादाग्नेल शुभ वर्तमानाचो खोडेगांत परगटणार असो आमच्यान म्हणूंक जाता. पयले सुवातेर तो एक भाग्यवंत पाद्री आसलो अशें आमकां वाचूंक मेळटा.
जेन्ना दो मानवेल ओलिवेरा झेवियर ह्या नांवांचो आमच्या गोंयचो एक पात्रियाक साहेब आसलो आनी रायतूरचे सेमिनारींत एक गवळीक एक ओत्मीक गुरू जाय आसलो, स्पिरिच्युअल डायरेक्टर जाय आसलो, तेन्ना पाद आग्नेलाचें जिवीत भाग्यवन जिवीत ताच्या दोळ्या मुखार आयलें आनी 20 तारखेर मायाचे 1918 ह्या वर्साक ताका रायतूरचे सेमिनारींत ओत्मीक गुरू कसो ताका नुमयारलो. याज्ञीक जातोल्या तरणाट्यांक मार्गदर्शन दिवंक आनी जेजूच्या काळजा सारके भाग्यवंत आनी शेगुणी पाद्री जावंक पाद आग्नेलान तांची आकारणी केली आनी आमच्यान म्हणूंक जाता पाद आग्नेल एक भाग्यवंत पाद्री जावन आसलो. दुसरे सुवातेर देवाच्या उतराचो प्रसंगदार, देवाच्या उतराचो परगटणार ताका अशें म्हणटात, तो एक वरिश्ट प्रेगादोर आसलो. जायत्या फिरगोजांनी गोंया आनी गोंया भायर ताका व्हरताले देवाचें उतराची मोडणी करूंक, शर्माव करूंक, प्रवचन करूंक. आनी अशें सांगतात जेन्ना तो शिरोडा, सावोर्डें आनी कुमटा ह्या फिरगोजांनी एक पादविकार कसो वावुरतालो, जायतो लोक ताच्या मिसांत वांटो घेवंक येतालो, ताचो शर्माव आयकतालो आनी शर्माव आयकल्या उपरांत जिविताची नवसरणी करूंक आपली पावलां मारतालीं. अशें सांगतात एके फिरगोजेन जेन्ना तो प्रवचन करूंक गेलो, नवें प्रवचन करूंक गेलो, थंयसर ते फिरगोजेन फुटी पडलेल्यो, झगड्यो जाल्ल्यो, 2 जोमे आसले आनी प्रवचन केलें तरी पूण तांचें मन बदलना आसलें आनी असले वेळार तो निराशी जाता. आनी प्रवचन केल्या उपरांत ज्या फिरगोजेन वेगळोचार आसलो, झगडी आसली, दुस्पट आसली, 2 पंगड कशे जाल्ले, तांचे मदें एकवट जाता, एकचार जाता, संवाद जाता, इश्टागतीन ते परतून घाराब येतात. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवाच्या उतराचो प्रसंगदार, देवाच्या उतराचो वरिश्ट परगटणार तो जावन आसलो. तिसरे सुवातेर अशें म्हणटात पाद आग्नेल एक सादो आनी खालतो याज्ञीक. आपल्या वडिलांक सदांच तो खालतो, जे सुवातेर तांणी ताका धाडलो ते सुवातेर तो गेलो आनी थंयसर पोटतिडकेन ताणें वावर केलो. तो सादो, हे 2 शेगूण, सादेपणाचो आनी खालतिकायेचो शेगूण ताच्या जिवितांत खूब परजोडलो. एक दीस एके फिरगोजेन नवें प्रवचन करूंक गेल्ले सुवातेर दुसरे दिसा तें आसलें प्रवचन करूंक, पूण रातच्या वेळार ते थंयसर पावले. इगोज बोन आसली आनी कितें करतलो, एका झाडाच्या पोंदाक तांणी आसरो आपल्या सांगात्या बरोबर घेतलो. सादो तो, खालतो, ताणें बोबाड केलो ना, पूण सादेपणान तो आपलो ती रात त्या झाडा पोंदाक ताणें सारली. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आज जेन्ना पाद आग्नेलाक, मान्यवंत आग्नेलाक आमी मान दिवंक आयल्या, आमचें आपोवणें कोण तें वळखून घेवंक, आमच्या बेसा पोरमोणें शुगोर्तमानाचें उकोण प्रसंगदार जावंक आज तो आमकां स्फूर्ती, आदार आनी मजत करता. सांत आंतोन अशें म्हणटालो, लेट युअर एक्शन स्पीक्स लावडर देन युअर वर्ड्स, लेट युअर वर्ड टीच एंड युअर एक्शन स्पीक. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, मान्यवंत पाद आग्नेलाचें सादें आनी खालतें जिवीत, भाग्यवंत जिवीत आमकां सगल्यांक स्फूर्ती, आदार आनी मजत करता. जेजूचें शुभ वर्तमान वेळा आनी वेळा भायर ज्या बेसांत आमी आसाव थंयसर ताचें शुभ वर्तमान परगटूंक मान्यवंत पाद आग्नेल आमकां सगल्यांक एक स्फूर्ती जावंक. आमचें सगल्यांचें मागणें एकूच, बाबा मान्यवंत पाद आग्नेलाक बेगीनच आल्ताराचो मान दी. आमेन. उबी रावया. आनी ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बाबाक आमी उबारुया. आमचो पाप साहेब
फ्रांसीस, बिशप साहेब फिलिप नेरी आनी सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचेर तीर बावार दवरून आपले गवळीक वावरांतल्यान आनी आपल्या जिवितांतल्यान जेजून शिकयल्ले तत्वां पोरमोणे चलूंक आपले पोरजेक उत्तम नमुणे जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी जेजूचे शिकवणे पोरमोणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजनैतीक कारबार चलोवंक आनी हे वरवीं आमचो समाज सुदारूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जायत्या देशांनी आनी सुवातांचेर आमची क्रिस्ती भावा भयणी दुमाळो सोसून आनी आपलें रगत पासून वारून आपल्या भावार्थाक गोवायकी दिता. ह्या तांच्या संकोश्टाच्या वेळार देवान तांकां राखल्या पुरो तशेंच हे कोश्ट दोगांतले मनशांचेर मन बदल्ल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मानेवंत आग्नेलाचे 7 कोरणां खातीर आमी मागुया. पवित्र शोभेन ताचें भाग्यवंतपण ओळखून ताका बेगीनूच भाग्यवंत म्हूण परगटूंक मागतना आमी सगळ्यांनी ताची देख आनी प्रेरणा घेवन भाग्यवंतपणाचो रस्तो दवरूंक बापाची कृपा मागुया. मानियोन आग्नेलाच्या भक्तांनी व्हडा मोगान नोवेनाची तशीच बाबा मोगाळा बाबाडतान विस्वासान आमची मागणी गोरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. दोयेंती मानून घे आनी गरज ते आमकां उपोट फावो कर. तुज्या पुदा जेजूची नवी.
इमोशा बाबा भयणीनो इमोशांनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. बाबा व्हडा मोगान आमकां मरणांतलीं आनी सोर वायटांतलीं निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलोय. सोर विघ्नांतलीं तुवें आमकां निवाल्लीं देखून तुका दिन वाचूंक हें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी तें तुका तूं कोणवळायेन मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवेदारांनी सासणांच्या देवा सोर खाली आनी सोर वताय जेदो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो सोर्गींच्या जेरुजाल्याक पावलोल्या आमच्या बाबा भयणीचो सासणांक गास्ता वाखाणणेचो थाळो पळोवन प्रताप आपल्या व्हडत्या वांगड्यांचो प्रितुमेर फुलदास संतोष पवित्र सभेचो आमी तुजी ओस्कोत वाटसूर भुरगीं बाबडताच्या उतरांनी चलोवन वेतांव ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपांत पावोंक शेगी फुडें सरतांव दावी दावी आनी सोमेस तुज्या दुतां भोगतां सांगाती आतांच जावन निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायतांव. बाबा करोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोश मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात इमोची कूड तुमचे बसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात इमोच्या रोगताची काल्स नव्यांनी सासणीक कोराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें इमोच्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Sommia Gesù duce moron, ami samorota. Duce monor civon mon, ami porgota. Duce ienia, duce ienia, ami odreka. Duce ienia, ami odreka. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतां
आनी हो जिविताचो मुडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडां रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवतपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूट कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, बागयोत झुजे तिचो पोती, बागयोत धर्मदुतां आनी सर्वकाली तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सास्त्राच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवीं त्याचे सुसंगता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरबोदवेदार बाबा सोरबोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मान्यवंत पादाग्नेलाचें सादें खालतें बागयोन जिवीत आमकां सगल्यांक वेळा आनी वेळा भायर जंय आमी आसांव आनी जंय आमी वावुरतांव थंयसर जेजूचें शुभ वर्तमान परगटूंक आमकां एक स्फूर्ती आनी आदार. ताचेच मोजतीन आमकां सगल्यांक जेजूचे परगटणार जावंक आदार दी म्हूण जेजूच्याच मागण्यांतल्यान हात जोडून दीर धरून मागुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दयाल करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वाशन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक बळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय म्हूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनान. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक माये मोगान क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओस्तो जेजू आपलें उतर परगटूंक आनी आपल्या शुभ वर्तमानाचे बरे खबरेचे गोवाय जावंक आमच्या काळजान येता. ह्या जेवणांत आमी वांटो घेता तितली सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. She
सगलीं गोडीबोर थोडे दांपून देवाक दिनवास दिवया. जेजूक आमचे काळीज उक्तें करुया. आमकां खोडेगांत मिशनार कर म्हूण मागुया. उभी राहूया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बाबा, ह्या जिविताच्या उंड्या वरवीं तुज्या भुरग्यांक तूं पातकांतली निवारताय आनी परतून बोळ दिवन गोट करताय. ताचे वरवीं आमचोय सासनाचो सुखाचो बरो मोसो निरंतरी वाडोय म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान आयचो मुखेल याज्ञीक मिसाचो आमच्या शेजारी गांव कुर्का हाचो पादविकार रुजार सायबिनीच्या फिरगोजेचो फादर बेंजामीन रॉक विक्टोरिया तुका आमी दिनवासताव. तुवें आमच्या उल्याक कान दिवन हे मीस भेटूंक तूं तयार जालोय. फादरान एक बरीशी इगोर्स थंयसर नवसोल्ल्या म्हणजे ती मोडूंक पावलेली. केन्नाय तुमकां वेळ मेवल्यार सिरिदोना पावली म्हणटकूच रायटान मारचें, भितर वेचें, दोंगरार आसा. तुमकां एक बरो अनुभव जातलो आनी फादर तुमकां येवकार दिवंक आसतलो. थोड्योश्यो कळोवण्यो. तिच्या भावयनानू आयज आमकां सगळ्यांक व्हडा संतोशाचो दीस. ह्या दिसा गोंयचे आर्कदियोसीसचो सुपुत्र मानेवोत आग्नेल स्वर्गवाशीत जाल्यार 97 वर्सां भुल्ली. ह्या 10 दिसांनी तुमी जायते सॅक्रिफीस त्याग करून ह्या नव्यानाच्या मिसांनी वांटो घेतलो. ही एक परब न्हय पूण ताच्या पुण्यतिथीचो दीस. तुमकां सगळ्यांक आमच्या संस्थेच्या आनी श्रेश्ठ वडिलाच्या नांवान संतोशाचो दीस हांव दितां. मानेवोत आग्नेलाच्या मोजतीन जायते जाणांक मागलेले उपकार आनी देणी फावो जातात. ती वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन तुमी कळोवची. येतेल्या वर्साच्या कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पुस्तक शाळेंत विक्रेक आसा. तशेंच इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा. आमच्या पिलारच्या संस्थेन पाद्री जावंक सोदलेल्या सिमिनारिस्तांक तांच्या शिकमत आनी आकारणेंत आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बर्सीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. ह्या वर्सा आमी सिमिनारीच्या थियोलॉजी हॉलांत पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केलां. पिलारचे मिशनार वेगवेगळ्या गांवांनी भारतांत परदेसांत वचून जेजूचें शिव वर्तमान परगोडटात. त्या त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या प्रदर्शनान दाखयल्या. मागता वचून तुमच्या मिशनारी पुतांचो वावर अणभवूंक. वाराडांचो इश्ट हे सातोळे दर ब्रेस्तराक आनी फादर आग्नेलोस कॉल हे दर म्हयन्याक पिलाची संस्था उजवाडायता. तुमच्यांनी स्टॉलांनी वचून तें ताची सुस्क्रिसांव करूंक येता. तें फकत 250 रुपया. आयज सांजेच्या 7 वाजता मानेवोत आग्नेलाच्या दिसाक फादर आग्नेल इस्कॉलाच्या आंगणांत आमकां बाळगुंदोर म्हूण एक फुकट तियात्र आसा. तुमी जायते आनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं माटवाचो कोर्स जावं फुलांचो आमच्या मिसावांक वा आमच्या सिमिनारिस्तांच्या शिकपांत तुमकां सगळ्यांक आमी काळजान थावन देव बरें करूं म्हणटा आनी मानेवोत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्याचेर आशिर्वाद घालून म्हूण आमी मागता. साबिना सौजा आर्ले राया तावन आपल्याक मेळ्ळो उपकार मानेवोत आग्नेला उदेशी बरोवन सांगता. म्हज्या भावाचो पूत एन्सिली सौजा 5 वर्सांचो आसलो तेन्ना फाटल्या नोव्हेंबरांत ताका जोर येता म्हूण आमी ताका दोतोराक दाखयलो. पूण कांयच बऱ्याक पडूंक ना. त्या उपरांत CT स्कॅन केल्या उपरांत लिव्हरांत ट्युमर मेळ्ळो. हेमोग्लोबीन उणें आसलें. दोतोरान आमकां बोन मॅरो टेस्ट करूंक सांगलें. तेन्ना आमी मानेवोत आग्नेलाक उलो मारलो आनी ताच्या फोंडाची माती ताका उदकान घालून पिवंक दिली. बोन मॅरो टेस्टाचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. बायोप्सी रिपोर्टूय नॉर्मल आसलो पूण ताचो जोर वचो नासलो. बायोप्सी ताचें ऑपरेशन एप्रील म्हयन्यांत मुंबय हॉस्पिटलांत आसलें. आमचो आख्खो घोराबो मानेवोत आग्नेला लागीं मागोता आसलो आमच्या बाबाक बरो कर म्हूण. ताच्या तकलेक आमी मानेवोत आग्नेलाची फोंडाची माती लायली. तशेंच ती माती उदकान
वखदांत ज्युसांत पासून घालून पिवंक दितालीं. ऑपरेशन करचे पयलें दोतोरान आमकां सांगलें ताचें लिवर 80% कातरूंक पडटलें आनी उपरांत लिवर ट्रान्सप्लांट करची गरज आसा म्हूण आनी ऑपरेशन करूंक 6 वरां लागतलीं म्हूण. पूण मारिमूत आग्नेलाच्या मजतीन ऑपरेशन 3 वरांनी जालें आनी फकत 10% लिवर कातरूंक पडलें आनी एकूच दीस ICUंत उरलो. ट्युमर टेस्ट केलो तेन्ना कॅन्सर नासलो. दोतोरान आमकां सांगलें हो ट्युमर परत जावंक शकता. 6 म्हयन्यांनी आमी परतून स्कॅनिंग केलें तेन्ना ताचें लिवर नॉर्मल आसलें, सगळे टेस्टूय नॉर्मल आसले. आतां बाबा एकदम बरो आसा आनी आयज पिलार आयला. देवाक आमी आर्गां दिता आनी मानिमूत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान फावत जाल्यार पुरो म्हूण मागता. सगळीं आमी उबी रावया. आमची खासगी ओत्रेक मागणी जांचे पासून आमी मागूंक आयल्या, जावं ती जाणटी नेणटी भुरगीं, सगळे आमचे ओत्रेक देवाक आमी उबारुया. हे वेळार हे उपकार मेळूंक मागणें म्हणून भावार्थान म्हणुया, सांगाता व्हडल्या ताळ्यान म्हणुया. स्क्रिनीर दिल्लें आसा म्हणटकूच तुमच्यांनी तें म्हणूं येता. म्हणुया, सोर पोदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडाबोळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उद्देशी उत्सऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे पुरी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवत आग्नेल एक नमुणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवत आग्नेलाच्या भागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांत मागता. तशेंच आतां मानेवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरीत जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमच्यो गरजो मांडात. एक कुणाकुशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी मानेवत आग्नेलाक भागिवताचो मान मेळूंक मागुया. आमकां सगळ्यांक जाय मानेवत आग्नेल भागिवंत जाल्लो म्हणटकूच आमी आतां सगळीं एका आवाजान सर्गीची धारा मारुया हें मागणें म्हणून. ओगणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट पोरगोटणे उद्देशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मानेवत आग्नेल विनोती कोर आमचे पासून दुयेंतीचेर वांचेल रोजार करतले हांव इगोर्जेंत. आतां तुमी सगळीं तुमची मान बागुयात निमण्या आशिर्वादाक. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. मान्यवंत आग्नेला भाशेन जेजूच्या शुगोडतमनाचे परगोटणार जावंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे